नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयान उजगांव, म्हापशा आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी अचकीत पावसान घातलो धुमाकूळ। हवामान खात्याचो अदमास खल्लो खरो। पाड रस्त्या विरोधात काँग्रेसचे धरणे आंदोलन खर। महामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्याक घेराव। झाडां सांबाळपाक गोंय पडले उणे। उच्च न्यायालयान मारली गोंयच्या अधिकाऱ्यांचेर बडी। घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल पावले 964 रुपयांचेर। केन्ना मेळटले 3 सिलिंडर फुकट। सुदिनाच्या सरकारी बंगल्यात रवीचे बिराड। आल्तिनो हेरम बंगलो आता आसतलो मंत्री रवी खातीर। कोकण रेल्वेन मारले तिकीट नासतना प्रवास करतल्यांक 55.99 लाखांचो तालाव। आता खबरो विस्तारात। म्हापशा, केपें, उजगांव तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी जगला आणि गडगड मारून पावसान धुमाकूळ घातलो। पावस पडपा आदीं बरेच वारे मारिल्ल्यान बऱ्याच वाठारांनी वादळी वातावरण तयार जाल्लें। भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले प्रमाण हो पावस गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी बरोच पडलो। हवामान खात्यान उक्तायल्ले शक्यते प्रमाण बरोच वेळ जगला, गडगड आणि वारे मारताले। जगला कडकड आणि कुपांचो गडगड मारून मंगळारा गोंयांत बरोच पावस पडलो। हवामान खात्यान उक्तायल्ली शक्यता खरी थारली। गोंयांत, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात अचकीत पावसान बरोच धुमाकूळ घालो। उजगांव वाठारांत बरीच जगला मारली आणि पावस पडलो। केप्यां वारे मारून उपरांत पुराय वाठारांत पावस पडलो। म्हापशा पावसाविशीं माहिती नाशिल्ल्यान बाजारकार आणि लोक आडकून पडले। पणजे शारांत गरमीन हैराण जाल्ल्या लोकांक पावसाक लागून थाकाय मेळ्ळी। काजू आणि आंब्याच्या पिकाक ह्या अचकीत पडिल्ल्या पावसान लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो काणकोणचो उमेदवार जनार्दन भंडारी आणि ताच्या वांगड्यांनी रस्ते सारके करपा खातीर परत एक फावट मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो। फाटले कितलेशेच दीस जाले जनार्दन भंडारी आणि हेर काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या आदी मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालयांत फावटी मारून व्हाण्यो झरयल्ल्यो। मात हे फावट आमी काम जाय मेरेन आमी हांगाच राबितो करतले अशें सांगून तांच्यांनी बसकण मांडली। हांवें डिमांड आसलो आमकां जातले बेगीन रस्त्याचें काम सुरू करचें म्हण,
ह्या रस्त्याक ऑर्डर जालें 1 वर्स जालें पूण आजून काम सुरू जायना. 1 म्हयनो वच मेळपाक जाय. ओके. सेकंड ऑप्शन आसलें आमगेलें एक तर तो रोड अनसेफ म्हण रोड बंद करचो म्हण तें बी जायना. थर्ड ऑप्शन आसलें आमकां काणकोण मडगांव टू काणकोण चॉपर सर्वीस करची म्हण कित्याक लोकांक बरे भाशेन वचपा खातीर तें बी जायना. चवथो ऑप्शन आसता आमचे जे वर्कर्स आसा पळय मडगांव कामगार पणजी कामगार तांकां एक हांगा रावपाची फेसिलिटी दिवची म्हण आज आमचे खुबशे भुरग्यांनी ठरयलें कित्याक जो पर्यंत रस्तो जायना तो पर्यंत हांगा रावपाचें म्हण. आज ते आमचे खुबशे वर्कर्स आसा पळय थोडे एकटे न्हिदला थोडे सायडीर आसा ते आज सगळे बंदोबस्त करून गेले आसा रावपाक. माद्री हाडले आसात उशी हाडले आसात मागीर जेवपाक जाय ते ग्रोसरी हाडले आसा आयदनां हाडले आसात फ्रुट्स हाडले आसा वेजिटेबल्स हाडले आसात खूब सगळी सामानां हाडली आसात. मुंबय उच्च न्यायालयान गोंयच्या झाडांची राखण करपी अधिकाऱ्यांक झाडांचो सांबाळ करनासतना उदरगतीच्या कामांक परवानगी दिल्या म्हणून बरोच वडीर काडला. लिव्हिंग हेरिटेज फावंडेशनान ह्या बिगड सरकारी संघटनेन मुंबय उच्च न्यायालयान सुमारा भायर झाडांची कत्तल केल्ल्याचे आरोप करपी याचिका घाल्ली. न्यायालयान अधिकाऱ्यांक कायदो पाळपाचो आदेश दिला. झाडां सांबाळपाचे अधिकार आशिल्ल्या खात्याचे अधिकाऱ्यांनी झाडां सांबाळ कायदो कलम 7 उपकलम 1 भंग केला असो आरोप लिव्हिंग हेरिटेज फावंडेशनान ह्या बिगर सरकारी संघटनेन मुंबय उच्च न्यायालयात घाल्ले याचिकेत केल्लो. उच्च न्यायालयान अधिकाराचेर बडी मारल्या. सरकारी आणि खासगी कामां खातीर झाडां मारपाची परवानगी दितना अधिकारी कसलोच अभ्यास करनात अशी टिका न्यायालयान केला. गोंयासारकेल्या माणकुल्या राज्यांत झाडां मारप खूप मोठो प्रश्न. ताका लागून झाडां सांबाळ कायदो कलम 7 उपकलम 1 पाळप आणि ताची खरसाण उणी करपाक जायना असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. झाडांची मेजणी करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश गोंय सरकारान पाळिल्ले ना अशें उच्च न्यायालयान नमूद केला. एप्रिल 25 मेरेन 2 वांगडी सचिवांक न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिल्ल्याचे अहवाल दिवपाचो आदेश दिला. अहवाल येवंक ना जाल्यार आज्ञाभंगाची सुनावणी सुरवात करतले अशी शिटकावणी उच्च न्यायालयान दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत 3 घरगुती सिलिंडर फुकट दिवपाच्या आश्वासनांक पुराय करीत गोंय सरकारान फुकट सिलिंडराची येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. मात फुकट गोंयचे सिलिंडर म्हारग करून आमच्याच पयशांचे सिलिंडर आमकां दिवन सरकार आमकां फटयता अशी प्रतिक्रिया गोंयकारां कडल्यान व्यक्त जाता. अर्थसंकल्पात फुकट गॅस सिलिंडराच्या येवजणे खातीर 40 कोटी रुपयाची तरतूद करीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान 3 सिलिंडर फुकट दिवपाची घोशणा केल्या. मात अजूनय ही येवजण फकत कागदाचेरूच आसा. सरकार फुकट सिलिंडर केन्ना दितलो काय? हे येवजणेविशीं सरकारान फुडें कितें केला असो प्रस्न गोंयकार करतात. 3 सिलिंडर फ्री दिता ते कितें महागाय 1,500 सिलिंडराची किंमत आहे 400 रुपया ती जाल्यार 1,000 रुपया आणि तू वर्साक 3 सिलिंडर फुकट दिना ते आमच्याच पयशांची आमकां दिता. सगळेच सिलिंडर फ्री कर 12 सिलिंडर इतकी जर हे आसत जाल्यार 12 सिलिंडर फ्री कर. 30 सिलिंडराची 1,500 करता आणि आमकां फ्री दिता म्हणून सांगता हे चुकीचे सरकाराचे चुकीचे आहा. सबसिडी जी प्रत्येक सिलिंडरा फाटल्यान आमकां पयलीं मेळटाली ती काडून उडयली. 3 सिलिंडर फुकट दिवप म्हणजेच 3,000 रुपयाचो फायदो. मध्यमवर्गीय घराण्याक सादारणशे म्हयन्याक 1 सिलिंडर लागता. तशें जर कत केलें जाल्यार 250 रुपया एका सिलिंडरा फाटल्यान फायदो. म्हणजेच जी सबसिडी आमकां पयलीं 250 रुपयाची अदमास जी मेळटाली तितलोच फायदो. म्हणजे अशें म्हणपाक हरकत ना की इट इज द सेम वायन इन न्यू बॉटल. पयलीं जो सिलिंडर 450 रुपयांनी मेळटालो तो आतां बरोच म्हारग जाला. तातूंत सिलिंडराचेर दितात ती सवलतूय सरकारान बंद उडयल्या अशी तिडक गोंयकार व्यक्त करतात. म्हारगाय तेंगशेक पावल्या. तातूंत आतां घरगुती सिलिंडराचें मोल 964 रुपया जाल्या. ही पळयात सिलिंडराच्या मोलात जाल्ली सेगीत वाड. डिसेंबर 2020 ते मार्च 2022 या 16 म्हयन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल सेगीत 11 वेळार वाडला. डिसेंबर 2020 एकाच म्हयन्यात सिलिंडराच्या मोलान 100 रुपया इतकी वाड जाली. फेब्रुवारी 2021 708 रुपयांक आशिल्लो सिलिंडर मार्चाच्या सुरवातीकूच 833 रुपयाचेर पावलो. ते उपरांत लेगीत सिलिंडराच्या मोलात सेगीत वाड जायत रावली. जाल्यार मार्च 2021 833 रुपयांक आशिल्ल्या सिलिंडराच्या मोलात
50 रुपयांनी वाढ जावन तो 913 रुपयाचेर पावलो. लागीं फकत 3 म्हयने सिलिंडराचे मोल तितकेच उरले. मात ते उपरांत परत 22 मार्च 2022 मेरेन सिलिंडराच्या मोलान 50 रुपयांनी वाड जाल्ल्यान सिलिंडर बद्द 964 रुपया इतको म्हारग जालो. खूपशे जाण आमच्या ऑफिसान बीन येवन इन्क्वायरी करता की गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला 3 सिलिंडर्स फ्री गावतले म्हणून, पण त्याच्या बद्दल अजून तरी म्हणजे कंपनीच्या थ्रू किंवा सरकारच्या वतीन आमकां कांयच गायडलायन्स अजून येवंक ना. सो आमी कस्टमर आमचे कडेन इन्क्वायरी करता तेन्ना तांकां सांगता की अजून तसले कांय आमकां गायडलायन्स येवंक ना आनी येयले जाल्यार फ्युचरान तुमकां ऑटोमॅटीक थ्रू मेसेज जावं आमचे कितें वर्बल कम्युनिकेशन जातलें अशें सांगला आमी कस्टमर. 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे आमी फ्रॉम द न्यू फायनान्शियल इयर नेक्स्ट फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स 3 सिलिंडर जे आसा पळय हे फ्री दिले वयतले. तेजो फक्त इनकम लिमीट आनी बाकीचे सगळें म्हणून म्हटलं ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन ह्या कॅबिनेटान आमी अप्रूव्ह केलें. वाडट्या म्हारगायेच्या काळात 3 फुकट सिलिंडर दिवपाचे आश्वासन सरकारान दिला खरे, मात ही येवजण मेळोवपाक कितें पात्रताय आसची पडटली ते अजूनय सांगिल्ले ना. हे सगळे केन्ना थारतले आनी हे फुकट सिलिंडर केन्ना तरी मेळटले काय तो मेरेन गोंयकारांक म्हारगायेचो हुलोपूच सोंसचो पडटलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आल्तीन आशिल्लो हेरम बंगलो आपल्याक मेळत शेतकी मंत्री रवी नायकान बाजी मारल्या. ह्यान पयलीं हेरम बंगलो सदांच PWD खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेनूच आसतालो. ह्या बंगल्या विशीं अदीक म्हायती घेवया गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खासा रिपोर्टान. 2022ची विधानसभा वेंचणूक जाली आनी गोंयांत भाजपान आपलें सरकार स्थापन केलें. आतां नुकतीच फाटल्या दिसांनी खाती वांटप जाली, जी मंत्र्यांक वेगवेगळी खाती मेळ्ळ्यात. आतां सध्या चालू आहा ते मंत्र्यांक बंगले वांटप. हांव आतां आसा सध्या आल्तीन CMच्या बंगल्याच्या भायर. तुमी पळोवपाक शकता आल्तीन हो CMचो बंगलो आसा आनी तेच्या भायर हांव उबो आसा आनी तेच्या ओपोजीट बंगलो आसा तो म्हणजे हेरम बंगलो. हो हेरम बंगलो पयलीं PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतालो. आतां होच बंगलो शेतकी मंत्री रवी नायकाक मेळ्ळा. सरकारी निवासाची सोय म्हण दर मंत्र्याक आणि IAS अधिकाऱ्याक कामाच्या कार्यकाळात ह्या बंगल्यांनी रावपाक मेळटा. पणजे आल्तीन आनिकूय सरकारी बंगले आसात, मात रवी नायकान हेरंब बंगलो मेळयत सुदिनांक अप्रत्यक्षपणान चिमटो काडिल्ल्याची चर्चा सध्या राजकी मळार आयकुपाक मेळटा. सुदीन ढवळीकार कॉन्ट्रॅक्टर आसतना तांणी हेरंब बंगलो बांदिल्लो. ते उपरांत पयलेच फावट मंत्री जातकूच तेच ह्या बंगल्यान रावपाक आयले. हो बंगलो तांचे कडेन बरोचसो तेंप आशिल्लो. ते खातीर सुदिनाचो हेरंब बंगल्याचेर जीव आसा अशें म्हणल्यार ते चुकीचें थारचें ना. राजकी मळार रवी आनी सुदिनाचो एकामेका कडेन 36 आंकडो आसा हे गोंयच्या राजकी मळावेले उघड सत्य. ते खातीर सुदिनाचो बंगलो आपल्याक मेळयत रवीन ताका निर्शेल्ल्याची चर्चा सध्या रंगपाक लागल्या. सुदीन ढवळीकरा उपरांत आदले भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक प्रभू पावसकार लेगीत ह्याच बंगल्यान रावताले. जाल्यार गृहमंत्री आसतना रवी नायक कांय दीस ह्या बंगल्यांत रावपाक लागलो. ते उपरांत आतां रवीन हो बंगलो स्वताच्या ताब्यान घेवन भाजपाच्या सरकारान आपणाक कितले मोठे म्हत्व आसा ते सुदिनांक अप्रत्यक्षपणान दाखोवन दिला. सुदीन आनी रवी दोगूय जाण गणपती भक्त. म्हत्वाचे म्हणल्यार ह्या सप्तकाच्या निमणे मेरेन उरिल्ली 3 मंत्री पदां दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. हातूंत सुदिनाचोय नंबर लागूंक शकता. ते खातीर मंत्रीपद मेळ्ळे उपरांत सुदीन परत हेरंब बंगलो मेळोवपाक शकतलो काय कितें असोय प्रस्न सध्या उप्रासता. पणजेच्यान गौरीश परब आमोणकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वेन कमी तिकेट प्रवासा विरोधात खासा मोहीम सुरू केल्या. मार्च 2022 ह्या अचकीत तिकेट तपासणी मोहिमेक लागून वट्ट 8633 अनधिकृत प्रवाशी तिकेट नासतना प्रवास करतना आढळिल्ल्यान तांचेर पद्दतशीर आनी दंडात्मक कारवाय केली. तैनात केल्ल्या ट्रेन तिकेट परीक्षकांच्या खासा पंगडान वट्ट 55.99 लाख दंड वसूल केला. तशेंच प्रवाशांची गैरसोय टाळपा खातीर कोकण रेल्वेन प्रवाशांक योग्य आनी वैध तिकीट घेवन प्रवास करपाचें आवाहनूय केलां. दिल्लो ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पारंपारीक नृत्याचें संशोधन करपा खातीर काणकोणच्या देविदास गांवकाराक वेचला.
गोंयांत काणकोण सांगे आनी केपें म्हालांत आदिवासी लोक दिल्लो उत्सव पारंपारीक रितीन मनयतात. ह्या उत्सवाच्या संशोधन कार्या खातीर भारत सरकाराच्या सांस्कृतीक संसाधन आनी परीक्षण केंद्रांत देविदास गांवकर हांची ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप येवजणे सकयल निवड केल्या. दिल्ल्याच्या मुखार कितलेशेच प्रकारचे खेळ खेळटा, जे खेळाचे प्रकार आमकां आनी खंयच पळोवपाक मेळचे ना ते प्रकार हांगासर पळोवपाक मेळटा. ह्या दिल्ल्याक जी गाणी म्हणटा, गितां म्हणटा, ती गितां अशी आसा की इतिहासीक स्वरुपाची आसा. ती जर बऱ्या रितीन आयकली जाल्यार आमकां बरोसो आमचो इतिहास कळटलो. कितलींशींच गितां संस्कारीत आसा, कितलींशींच गितां हाजे फावटी जे त्रास काडला तो भूगोल, ती परिस्थिती, ती केविलवाणी स्थिती ह्या गितांक आमकां दिश्टी पडटा. अशा तरेच्या ह्या दिल्ल्याचेर रिसर्च जावप आनी ताचें संकलन जावन पुस्तक स्वरुपान म्हायती नव्या पिळगेक उरप ही सामकी काळाची गरज आशिल्ली. कारण आधुनीक नवी पिळगी ह्या परंपरे कडेन फाट फिरयत आसा जाल्यार येणाऱ्या पिळगेक ही परंपरा सोडाच हाची म्हायती सुद्दां उरची ना. ताका लागून संशोधन करून संकलन करून उरप हें सामकें मोठें काम आशिल्लें. आज भारत सरकाराच्या सांस्कृतीक संसाधन केंद्रान म्हाका ह्या हाचेर संशोधन करून हांचें संकलन करपा खातीर जी म्हजी निवड केल्ली आसा, जी हांगा म्हजी चॉयस जाल्ली आसा, ही खऱ्या अर्थान हांव ह्या गजाली कडेन हॅपी आसा आनी ही म्हजी भुमिका हांव बऱ्या रितीन पार पाडटलो अशें म्हाका दिसता. मुंबयच्या दैनीक सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत हांची 1034 कोटीची मालमत्ता ईडीन जप्त केल्या. गोरेगांव पत्रा चाळ भानगड प्रकरणात ही कारवाय केल्ल्याचे कळटा. संजय राऊतांचो राबितो आशिल्ले घर लेगीत ईडीन जप्त केला अशें राऊत हांणी सांगलां. अलिबाग आणि दादरांतली राऊताची संपत्ती ईडीन जप्त केल्या. अलिबागांतले 8 प्लॉट्स आणि दादरांतलो राबितो आशिल्लो फ्लॅट ईडीन जप्त केल्ल्याचे कळटा. जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है. अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है. कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई, किसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने. तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा. वास्को बायणा वाठारांतल्या प्रशांत नार्वेकराच्या घराच्या भायर वरांडात रिकामो सिलिंडर दवरिल्लो ताची चोरी 30 मार्चाक जाली आनी 3 एप्रिलाक गायब जाल्ल्याची कागाळ पुलिशेन नोंद केली. परसप्पा हरिजन ह्या दुबावीत आरोपीक पुलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमांतल्यान दुचाकी वयल्यान सिलिंडर चोरून व्हरपाचें प्रकरण रिकॉर्ड जाल्ल्यान पुलिसांनी ताका अटक केलो. परसप्पा हरिजना कडल्यान पुलिसांनी दुचाकी जप्त केली आनी न्यायालयान पोलीस कैदीची ताका कैदीन दवरपाचो आदेश दिला. प्रमोद सावंत सरकाराच्या आदारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे सपन पुराय करपा खातीर हांव सातत्यान काम करतलो अशें पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. स्वताक मेळिल्ले खातें आनी विजना विशीं तो उलयतालो. आज ती गोष्ट तयार करून गव्हर्नन्स बरें दिता आसतना एडमिनिस्ट्रेशनाक आयटी हेल्प करप आनी गिव इट टू पीपल, क्रिएट अ न्यू इंडस्ट्री वॉट वी वर लुकिंग एट एंड एन्श्योर दॅट वी ओनली नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर पीपल टू बी एम्प्लॉयर्स. सो एम्प्लॉयमेंट आनी एम्प्लॉयींग इंडस्ट्रीज दोनी हांकां वाटचाल दिवपाची, तांकां घेवन आमची हें आसतलें. वी हॅव हॅड एंजल नेटवर्क्स लायक पीपल लायक बाबा देंपो, मोहनदास पै हू केम इन एंड हेल्प अस. वी विल अगेन रीच आउट टू ऑल दीस पीपल इन द इंडस्ट्री हू वूड लायक टू गिव समथींग बॅक टू गोवा आनी लेट्स वर्क आउट अ व्हेरी पॉझिटिव्ह एटिट्यूड टू क्रिएटिंग द IT इंडस्ट्री. जे म्हजें स्वप्न एक आशिल्लें, विजन आशिल्लें, मनोहरबाईचें स्वप्न आशिल्लें आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन एक डिलिव्हरी करपाक चान्स मेळटा जाल्यार आमचो म्हजो प्रयत्न आसतलो मॅक्झिमम थंय तयार करपाक.
गोवा क्रिकेट असोसिएशन ह्या वर्सा 3 दिसाच्या गोवा प्रीमियर लीगाचे आयोजन केला. तशेंच असोसिएशनान भुरग्यांक 365 दीस प्रशिक्षण मेळचे म्हणून 8 प्रशिक्षण केंद्रां उक्ती करपाची थारायला अशें असोसिएशनाच्या सदस्यांनी सांगला. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. मेजर अनाउन्समेंट म्हटल्यार आमी लास्ट टायम सांगलेले की वी आर गोईंग हेड विथ सेंटर्स म्हटल्यार एज यू ऑल नो GCA इतली वर्सां इज फंक्शनिंग ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन्स ऑर सेंडिंग द टीम्स आउटसायड टू प्ले फॉर BCI टुर्नामेंट्स. एक खरें जी इनिशिएटीव जावंक जाय आसली की भुरग्यांक 365 days a year खंय तरी ट्रेनिंग प्रोग्राम आसूंक जाय आसलो तो खंय तरी आमच्या कडल्यान मिसींग आसलो. ते लक्षांत घेवन आमी सेंटरां तयार करता. एट द मोमेंट 8 जागे टोटल आयडेंटिफाय केलेले आसा ऑल ओवर गोवा. भितरले 4-5 जाग्यांचेर आमी प्रिमियम फेसिलिटी करतले विच वील हॅव 3-4 पिचेस ईच टर्फ विकेट. आनी जे बेजीक सेंटर्स आसतले अंडर 14 किंवा अंडर 16 दे वील हॅव कॉन्क्रीट पिचेस विथ एस्ट्रोटर्फ. सो अशी आज सेंटर आयडेंटिफाय केलेले आसा. आनी गुड थिंग इज दॅट ऑन 6th डे आफ्टर टुमोरो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेंटर एट सांगेम. मोपा लिंक रोडाचे काम बंद दवरपाची नोटीस पंचायतीन कंपनीक दिल्ली. ताचो निकाल कंपनीचे बाजून लागिल्ल्यान लिंक रोडाच्यो आडमेळी आतां पयस जाल्यात. पूण दुसरे वाटेन मोपा लिंक रोडा खातीर सरकारान आनी कंपनीन आजून पर्यावरण दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान ताचे आड हरीत लवादा कडेन दाद मागपाचो निर्णय पिडेस्त शेतकारांनी घेतला. मोपा विमानतळ आनी लिंक रोडा खातीर शेतकारांची शेतां, कुळागरां, जमनी गेल्यात. तातूंतल्या कांय शेतकारांक एका दमडीचें लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. ज्यांच्यो जमिनी नांवार आसा तांकां थोडी भोव लुकसाणपाय मेळ्ळा, पूण ती मेळूंक लेगीत खुबशी अडचणी येतात अशें त्या शेतकारांचें म्हणणें आसा. आमदार प्रवीण आल्लेकार आमकां न्याय मेळोवन दितलो अशी आस्त ह्या पिडेस्त शेतकाराक उक्तायल्यात. दिवचलच्या पिळगांव वाठारांतल्या शांतादुर्गा कुळ देवीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. संवसार पाडव्याक ह्या उत्सवाची सुरवात जाता. देवीची मूर्त 3 दीस पुराय पिळगांवांत भोंवडेता. जशे धोल ताशे वाजता तशी देव भारार नाचता. उत्सवात वांटेकार जावप्या 2 जाणांचेर भार येता. 12 जाण देवीचो आनी शांतादुर्गा देवीचो भार घेता. निमाणे दिसा होमखण जाता. ह्या होमखणान सगळे गडे उजो हुपून वता. पद्धतीचेर काम करपी वोकेशनल शिक्षकांचो पगार निमणो सरकारान वाडयला. 15,000 वयल्यान आतां शिक्षकांक वट्ट 25,000 रुपया इतको पगार केला. तशेंच हरशीं शिक्षकांचे कॉन्ट्रॅक्टाचे दर शैक्षणीक वर्साक नुतितीकरण जाताले. मात आतां एकदम सेगीत 5 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिला अशी म्हायती शिक्षकां कडल्यान मेळटा. सुमार 120 वोकेशनल शिक्षकांक पगार वाडीचो लाव मेळटलो. जाल्यार निवृत्त जाल्ल्या शिक्षकांच्या जाग्यार आमकां कायम तत्वत्तर सेवेत आस्पावन घेवचे अशी मागणी शिक्षकांनी केला. आमचो इतलो वर्सांचो जो पेंडींग इश्यू आशिल्लो, डबल पार्ट टायम ह्या नांवाक कांयच अस्तित्व नाशिल्लें, तो वड काडून सरान आतां आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेज वोकेशनल टिचर्स हें नांव दिवन सरान खरेंच आमचें खूब व्हडलें काम केल्लें आसा. आतां हाज्या मुखार आमची लिव्स म्हण किंवा आमची इतली वर्सांची सर्वीस फाटली 20 ते 30 वर्सां आमी हांगा काम करतात ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस, म्हणजे डबल पार्ट टायम टिचर म्हणून. हाका आतां हाज्या मुखार जें अस्तित्व दिलां ताज्या मुखार एक पर्मनंट नोकरेचें स्वरूप आमच्या नोकरेक येवचें ही आमची सरा कडेन मागणी. गोवा गर्ल्स बटालियन आणि धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्साच्या NCC युनिटा वतीन मंगळारा मिरामार दर्यादेगेचेर पुनीत सागर अभियान ह्या मोहिमे वरवीं नितळसाण मोहीम घडोवन हाडिल्ली.
डॉक्टर के तेसिया हांच्या फुडारपणा खाला ही नितळसाण मोहीम जाल्ली. ह्या वेळार नितळसाणीचे महत्व दिवपी नाटकुले जाले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून दक्षता खात्याचे संचालक संजीव गाडकर हाजीर आशिल्ले. सुमार 70 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. ह्यो असल्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.